मंगलम। श्री हरि गुरुभ्यो नमः. आमगेलो मठादेव श्री रामदेव वीर विठ्ठल चरणाग विंदाक साष्टा नमस्कार करता. आमगेल ग्रामदेवी मंगळादेवी चरणा विंदाक, आमगेल इष्टदेव वेंकटरमण देवा चरणा विंदाक, तशींची आमगेल परमपूज्य गुरुवर्य संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्त मठाधीश श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद स्वामी चरणा विंदाक साष्टा नमस्कार करता. आमगेल गौडसाव समाज आणि सारस्वत समाजाचे कैवल्य मठ, काशी मठ, चित्रापूर मठ स्वाम्याले चरणार विंदाक साष्टा नमस्कार करता. आयच्यो व आमगे गुरुवर्यालो व्रत स्वीकार समारंभ कार्य सुरू करच्या गुरुवर्यान अनुमती दिवक गुरुवर चरणार विंदाक साष्टा नमस्कार करून मागून घेता. जुलै 24 पंचमी ಬಹಳ ಏಕ ಮುಖ್ಯ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಗೌಡ ಸಮಾಜ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ सगळेच आमच्या मंगळूर समाज, आमच्या सारस्वत समाज, गौडसाव समाज आजी एक मुख्य दिवस कसं म्हणाल. आजी आमच्या परमपूज्य गुरुवर्य आले सुवर्ण चातुर्मास व्रत ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಪೆಂಟೆಂತ್ ವಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ, पुण्यದ दिवस, आनंदाचे दिवस म्हणून हांव संतो खंडेराका संग पावता. आनी ह्या विशयान आमकां मंगळूर पेंट्याच्यांका गोकर्ण मठ आमगेले शाखा मठाक आमकां मेळ्ळेलें हें व्हड भाग्य म्हूण खंडिताची हांव सांगू इच्छी पावता. आमगेले गोकर्ण संस्थान पर्तगाळ जीवोत्तम मठ 541 years of history and आमगेल मठाक 354 years history. It is established 350 years back. 541 and 1660 541 by 344 so 346 तितल्या वर्साचे एक हिस्ट्री आमगेले ह्या मंगळूर मठा आसा. आमगे 2012 आमी 350 वर्साचे आमी आचरण केलेले मठाचो. तसो न्हू ते तितल्या वर्साचे एक इतिहासू ह्या मठा आसा. तशेंची 23ने गुरुवर्य मठाधीश आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य हे 50 वर्षान आमगेले परमपूज्य गुरुवर्यान अनेक मठ स्थापन केले, अनेक देवस्थान जीर्णोद्धार, कल्याण मंडप स्थापन केलो. तशींची अनेक ट्रस्ट एक 8-10 ट्रस्ट आमगेले मठा भितर आसा. ह्या ट्रस्टा निमती अनेक सोशल, मेडिकल, एज्युकेशनल अँड अदर कामां दत्ता आसता. आमी मंगळूर चातुर्मासो आमकां मंगळुरा जावका मनशाक आमकां एक न्यूज आमकां कळ्ळें स्वाम्यालें 50ने वर्स चातुर्मासो म्हूण. तशींची आमी सगळे मंगळूर कमिटी मेळ्ळो. आमी सीता हरिखंडीगे वचून
गुरुवार चरणाविंद भिन्न दवरले ह्या फुडेचे सुवर्ण चतुर्मासो आमकां मंगळूर कमिटी मेळका स्वाम्यान अवकाश दिवका म्हणून आमी भिन्न दवरले. स्वाम्यान आमकां पळया राजा आमी कसलेंच सांगू जायना. पळया राम करे काम रामदेव सांगतो कसं म्हणून आमी तेन्ना केन्ना सांगताची म्हणून एक 2-3 पडे आमी गुरुवार्यांक भिना दिवन तांगे पांय धरून आमी मेळता बलेची जाल्यार आमी फायनल वर्डिक्ट रामनवमी दिवसो परतेगाळी दिवचे म्हणून आमकां ह्या मेळटा संतोश आरी आमगे पुराय कमिटी रामनवमीक परतेगाळी गेलेलीची. त्या परतेगाळी सभेंत परमपूज्य गुरुवर्याना ते सो घोषण केलें औंद वर्स दुर्मुख नाम संवत्सराचे सुवर्ण चतुर्मास मंगळूर गोकर्ण मठांत म्हण सांगतना आमकां प्रत्येकल्या संतोश जालो. आमी इतलो एक प्रयत्न केले का आम खंडित हो एक व्हड अवकाश आनी ह्या अवकाशांत आमी अत्यंत विजृंभणेरी मठ परंपरे तक लायकोन कोरका म्हण आमी एक संकल्प घेतिलो आनी पुराय येवन म्हाका न्हू हांगे मिटींग करून त्या मिटिंगांत कंप्लीट कशें कोरयता म्हूण एक आमी आयडिया करून खडेरी ह्या वर्स 50 म्हणटाना समथींग स्पेशल जेवका स्पेशल कसं जालें म्हणून ते स्पेशल म्हणटाना आमी केलें ह्या फाटी सामाजीक शैक्षणीक स्वास्थ्य परिसर ಹಾಗೂ असा पुरक कार्यक्रमाक आमी लागून दिले म्हणून जाल्यार सगळे समाज आमकां लागून स्पंदन करता म्हणून तें एकाचेर ध्येय घेवन इता म्हळ्यार आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य तपस्वी तेजस्वी विद्यामान विजनरी समाजमुखी तशें तांगेल्या मुखार हे सगळे आयोजन दवरतना ताणें एक म्हणलें ह्या पुऱ्या कार्यक्रम मोठा जावको दलोची जेणा जावको दलोची तुमी 1 वर्स देव पाटी बेला आमकां आशिर्वाद आसा म्हणून तितलेंच थंय दुखून आमी कार्यक्रम सुरू केलो. ते सुरू करता 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 आमी सादारण ह्या चतुर्मासाक कसं आयोजन जावका सोशल एज्युकेशनल कल्चरल एनवायरमेंट हे पुराय इव्हेंट्स घालून एकोणम्याचे एक महोत्सव असो हो जावका म्हणून आमी येवजण केलेलो आसा. प्रत्येकाक गुरुवारी आमकां आशिर्वाद केलो आसा. तशींच आज हो वातावरण सुवर्णमय परमपूज्य गुरुवार्याले सुवर्ण चतुर्मास गुरुवार्याल श्रीराम देवी विठ्ठल सुवर्ण मंटप आनी ते हे 2 सुवर्ण अवकाश पळोवच आमकां मेळ्ळा. तसो न्हू सगळे वातावरण सुवर्ण म्हळ्यार ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುವರ್ಣಮಯ ಎಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಗುರುವರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಗುರುವರ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ आमगेले परमपूज्य गुरुवर्यान आजी षष्ठी स्वामी आजी 50th मारे चातुर्मास करचे. फर्स्ट 3 स्वामी आमगेले जीवोत्तम तीर्थस्वामी तशींच 11वे स्वामी रमाकांत तीर्थस्वामी 17वे स्वामी आमगेले पूर्णप्रज्ञ स्वामी 18वे स्वामी पद्मनाभ तीर्थस्वामी आनी 19वे स्वामी इंदिराकांत स्वाम्यान 50 सुवर्ण चातुर्मास केला आसा. आतां 60वे स्वामी आमगेले विद्याधर तीर्थस्वाम्यान हो सुवर्ण चातुर्मास तुमी आतां हांगा मंगळूरा पळयता आसच. ह्या विशयान दोनी सांगता आसा गुरुवर्य दर्शनवे भाग्य गुरुवर्य ಸೇವೆ ವಿಶೇಷ ಭಾಗ್ಯ ಗುರುವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅತಿ ವಿಶೇಷ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು पुण्यवंतरू म्हणून खंडितागे हांव सांगच्या इच्छा पावता. आनी ह्या कार्यक्रम वा स्वाम्याल वास्तव्याचो कार्यक्रमांत वी वॉन्ट टू एक्सेल इन एवरी डिपार्टमेंट विदाउट एनी लेकुना. तांणी सादारण इंग्लिशान एक वर्ड आसा वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू. Excellence is not an act, it's an habit. So we want to make excellence as an habit so that every event becomes excellent because lot of input, lot of homework, lot of ideas have gone into this. तशींच आज ह्या सभेंत म्हाका द बिगेस्ट शिष्य म्हण येता विवेकानंदालें एक वाक्य उडक्यास येता गुरु भक्ती इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट. गुरु भक्ती इज द फाउंडेशन of all spiritual development and mind you Guru Bhakta will conquer the world and that is absolutely true. आमगे सगळे GSB समाज आमगे सगळे GSB लोक आजी आमी साना पॉप्युलेशन जाल्यार थ्रू आउट द वर्ल्ड वी हैव कॉन्कर्ड इन एनी फील्ड बी इट इंडस्ट्री बी इट बैंकिंग बी इट फाइनेंस और बी इट इन पॉलिटिक्स वी GSBs have thrived only because स्वाम्याल आशीर्वादान गुरुवर्य मार्गदर्शना निमती आमी GSBन आमी थ्राईव केला आसा. इतले सांगताची आज हांगा आमकां प्रत्येकल्यान आज मंगळूर चातुर्मास तर्फेन मंगळूर GSB वृंदा तर्फेन तशींच वैदिक वृंद तर्फेन आनी शिष्यवृंद आनी सगळेंच
मंगळूर GSB हांगा प्रत्येकान हांव परमपूज्य गुरुवर्याले चरणार विंदाक साष्टांग नमस्कार करता तांकां प्रत्येकान तर्फेन हांव भक्तीपूर्वक जावन ह्या कार्यक्रमात स्वागत करता आसा. तशेंच आज ह्या कार्यक्रमाक आमगेलें इन्विटेशन स्वीकार करून आयिल्ले आमगेले वायस चेअरमॅन R कामत माम, आमगेले मार्गदर्शक पुत्तू माम, आमगे मार्गदर्शक अमरनाथ कामत माम आनी आमगेले मार्गदर्शक कामत माम, शिवानंद माम, श्रीपाद माम आनी प्रभाकर माम हांगा प्रत्येकल्यांक हांव आमगेले कमिटी तर्फे जावन हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. तशेंच हांगा आशिल्ले पुरा वैदिक वृंद आमगेले आमंत्रण स्वीकार करून बहुसंख्य राहिलें आसा. तुमकां हांव आमगेले कमिटी तर्फेन आनी सगळे समाजा तर्फेन तुमकां हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता. आनी आज आमगेले आमंत्रण स्वीकार करून देवळात धर्मदर्शी ट्रस्टी तशेंच विंगड देवळाचे प्रेसिडेंट्स आनी अनेक ऑर्गनायझेशनाचे अध्यक्ष आनी कार्याध्यक्षी आनी खजांची पळयले आसा. तांकांय हांव आमगेले कमिटी तर्फे जावन तांकां स्वागत करता. आनी आज हांगा आयिल्ले सगळे शिष्यवृंद भजक वृंद GSB समुदाय देश पुरा गोवा तशें मंगळूर गोवा कुंदापुर उडुपी कानेंगड केरळा कैकुळम तशें पुराय कडेन देखून बेंगलोर बॉम्बे हांगा पळय बहुसंख्य रायले आसा. तुमकांय हांव आमगेले मठा कमिटी तर्फेन आमगे GSB समाजा तर्फेन तुम प्रत्येकांक हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता आज हे सोम्याले व्रत स्वीकार सभा कार्यक्रमाक. तशेंच आतां आमगेले अध्यक्ष प्रभाकर कामत आनी तांगेले धर्मपत्नी जया कामतांनी पातपूजा वनगो कामणो निमगून घेता गुरुवर्याले. हरि ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माववतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. रामकृष्ण भट मामानो आता पातपूजा प्रभाकर कामत आणि जया कामत माय ही वयर येवन परमपूज्य गुरू पातपूजा निमू येता आसा त्या टायमारी
लागीशील नेबर्सांक काय आयोजन केलें आसा त्या प्रमाणें आमी पुराय कडेन मस्त गांवांक गेल्याची मुंबई बेंगलोर हुबळी बेळगांव पुराय गेले कारण प्रत्येकल्याने भारी संतोष आरी आमी कार्यक्रम सांगतना त्यांनी वॉलेंटरी जावन डोनेशन दिलेलें आसा आजी एक मेजर डोनर्स जालें नांव वच्चाक हांव इच्छी फावता डॉक्टर पी दयानंद पै एंड सतीश पै महापोषक म्हणून 5 lakhs आर कामत एंड फॅमिली 5,05,505 तशेंच श्रीमती डी रमाबाई चॅरिटेबल फाउंडेशन गणेश बेडी 5,05,505 आनी एस प्रभाकर कामत आमकां आयडिया प्रभाकर 5,05,505 तशेंच हांगा GSB सार्वजनिक गणेशोत्सव मुंबई वडाला 2,05,505 मुकुंद कामत तांणी 2 lakhs गुरुदत्त शानभोग बेंगलोर 2 lakhs कॉर्पोरेशन बैंक 2 lakhs तशेंच अल्ट्राटेक सिमेंट 2 lakhs मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन राइस मिल 1,43,000 बी प्रकाश प्रभु 1,05,505 पी रमणा शणै 1,05,505 मीरा लक्ष्मण कामत एंड AL कामत 1 lakh शिवानंद कामत 1 lakh योगेश प्रभु 1 lakh गणपति शणे 1,05,505 द्वारकानाथ वॉलेंटियर्स बेंगलोर वॉलेंटियर्स तांणी जे का सुवर्ण चतुर्मास जाव काम 2 वर्स चुकून सामे लागी बिना दवरता आशिल्ल्याची दलारी तांणी संकल्प केला आसा त्या टायमार तांकां मेळ्ळी खंय बी विंगडा मेळ्ळें म्हणून दलारी तांणी जी सगळे चतुर्मास सामेल्याक टोटल एक्सपेन्स तांणी एक साने काणीक दिताची म्हणून आनी तांणी पुरो जन ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು 2,50,000 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅರೆ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಆಜಿ ದಿಲೇಲೆ ಆಸ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಸಾಧಾರಣ 50-55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ आमकां आज ही कार्यक्रम गुरुवर्यान चतुर्मास बोसचे दिवस भितरी आयला आसा आनी 15 लक्ष प्रत्येकान प्रॉमिस केलें आसा सो सगळे चतुर्मासाचे साधारण 70 लक्षाचे आमकां बजेट आयचे दिवस भितर आयला म्हळ्यार हे खंडितकाचे तो स्वाम्याल आमकां आशिर्वाद आनी देवाल दय म्हण सांगता GS कामत 1 lakh ताणें दिलें आसा आनी आज ही आमी बेंगलोर अध्यक्ष अमरनाथ कामत तांकां काल फोन करतना तांणी म्हणाल्याची आमी एक डोनेशन दिवका म्हणून हें केलेलें आसा म्हणून तांणी तांगेलें डोनेशन मागीर दिवचे म्हणटा दिता म्हणून सांगलां तें अनाउन्समेंट मागीर करताची आतां आज ही ह्या कार्यक्रमांत आमगे लोटू आमगे मार्गदर्शक जालेलो पंढरपूर अयोध्या चातुर्मासाचे रुवारी म्हणटाच द लीडर फॉर बोथ द चातुर्मास हू हॅज डन वंडरफूल वर्क and the whole Samaj has seen this wonderful work of the 2 chaturmas of Pandharpur and Ayodhya. एक भाविक भक्त भजक आमगेलो मठाचो आनी स्वाम्याला अत्यंत प्रिय शिष्य म्हणून सांगत आमी तशेंच खंयचेंय काम आसल्यार किरवती दुखून परतगाळ येवन स्वाम्याला कसं काम आसल्यार तांणी एनी टायम आपयल्यार तांणी मठाचे सेव करता आयले एक महान व्यक्ती आमगो लोटू हनुमंत पै यांनी पुत्तू पै तांणी आज ह्या संदर्भात आम्हाला मठ परंपरे विशयान 2 उलोवक आवडी म्हणून घेत प्रथम जावन म्हगेले कुलदेव श्री शांतिरी कामाक्षी देवी भट नमस्कार करूं हांगा वेदिकेर विराजमान जावन आशिल्ल्या देव समान जावन आशिल्ल्या परम पूज्य समाचरणांत साश्टांग नमस्कार करत वेदिकेर बशिल्ल्या सर्व गणमान्य लोकांक नमस्कार करत आतां नरसिंह प्रभून सांगिल्लें मुखे सर्व विशय ताणें गुटलान एक विशया भितर पुरा सांगून जाला आतां हांव सांगचें म्हळ्यार हो सुवर्ण चातुर्मास मंगळुराक येवका म्हूण येनो आनी मंगळूर गांवचो तूं हो घडका अशी रामदेव वीर विठ्ठलाले मना भितर आशिल्लें त्या प्रमाणे हो चातुर्मास हांगा घडलो कित्याक हांगा पेंटेंत आमचे केले संख्या जास्त आसा एक दोडक्यां कुळार हें अशें म्हणून सांगतात मंगळूर म्हळ्यार तशी न्हयशी हांगा आशिल्ली ज्यो भक्ती लोकांक आशिल्ली श्रद्धा तांगेली एक भक्ती स्वाम्याचेर भक्ती देवाचेर भक्ती आनी तांणी टायम काण स्वाम्याला देवाला घेवन तांणी करता सेवा ही एक बाकी लोकांक एक आदर्श जावन आसा ताजे खातीर हो चातुर्मास हांगा घडल्यार कितली एक वैभव पेत जायता हो दुसऱ्या गांवांत घडल्यार अशें जायच नाशिल्लो म्हणटना हे मंगळूर गांवांतूच घडचे खातीर हो राखून बशिल्लो आनी हो हांगा घडलो म्हणून दिसता म्हाका परमपूज्य स्वाम्यांक देवानाची एक प्रेरणा दिवन ताणें हांगा हो चातुर्मास अनुग्रह केलो अशें म्हणून सांगल्यार एक पालस जायच ना 25 वर्साचो रजत चातुर्मास सुद्दां हांगा 1992 भितर हांगा घडिल्लो रजत चातुर्मास वय स्वामी हांगा घडिल्लो तेव्हा 25 वर्सा चातुर्मास बी हांगा आनी 50 वर्सा चातुर्मास बी हांगाच एक देवसंकल्पनाच हांगा कोण आयलो म्हूण दिसता हे चातुर्मासांत आमगेल्या
चातुर्मास कमिटी प्रभाकर कामत मामा लिडरशिपांत कोंबळे नरशिवमाम पुरुषमाम आणि पर्टिक्युलरली सांगता जाल्यार अमेंबाळ शिवानंद कामत मामाला हांतू मस्त स्वाम्यान हांगा येवका म्हणून बद्दल मस्त ताणें दवरगेनो पदे पदे पदेची स्वाम्यांक मेळ्ळो वयर वयर आतां नरशिव कुंबळे नरशिवान सांगेल मुंके तांणी मस्त वत्ताय हाडून घेवन हो चातुर्मास हांगा तांणी हाडून घेतला भारी संतोशा विशय चातुर्मासो आज ही मंगळूर कमिटीच्या एक सर्व शिष्यमंडळीच्या अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक विनंती मान्य करून स्वामी महाराजांना हांगा मंगळूर गांवांत चातुर्मासो आचरण कर संकल्प धरून येवन आजी व्रत स्वीकार केलेला आसा सर्व जनांक ह्या व्रताच्या पुण्य लाभ जावो अशी देवालयाक संकल्प देवालयाची प्रार्थना दवरता हो व्रत प्रारंभ केलेला आसा भारी भारी पवित्र व्रत हो पुण्यमय व्रत हो आज ही आमगेले स्वामी महाराज प्रारंभ करत आसात सकाळी व्यासपूजा मृत्तिका पूजन वगैरे धार्मिक विधान जावन आतां धार्मिक हो धर्मसभा हांगा चलत आसा 50 वर्सां चातुर्मास सुवर्ण चातुर्मास हो एक कठीण व्रत निग्रहपूर्वक हो व्रत आचरण करका भारी अणवाळपणान उरका संयमान चलका भगवंतू श्रीमन्नारायण आषाढ शुद्ध एकादश धोरण कार्तिक शुद्ध एकादश पर्यंत योग निद्रेंत उरतले ह्या संदर्भाचेर 4 महिने हो चातुर्मास अवधी उरता आतां 8 दिवसां भितर हे 4 महिने आशिल्ले 4 पक्ष म्हणून येनो साधारण सर्व महाद्व्यती 2 महिने एक मठांत एक देवस्थानांत एक जाग्यार उरून हो व्रत आचरण करचे एक पद्दती चलून आयिल्ली आसा हो एक कठीण व्रत विहारांत कशी कठळ आसकी तशींच आहारांत सुद्दां भारी नेम नियम आसा कठळ व्रताक काही दिवस शाक व्रत हे दिवसांतू कसलेय शाक स्वीकार करचे ना शाक म्हळ्यार रांदयो मासला रांदयो वटण रांदय चण्या रांदय हे कसलेय रांदयो येत्यांनी चातुर्मास धरलेले रेत्यांनी हें खावचें ना आनी तशीच दुसरे नंतर हाका ददी व्रत म्हणटा ददी व्रत म्हळ्यार क्षीर व्रत ददी व्रत धंय दुदाचे खंयचेय प्रोडक्ट्स दुदान तयार जावचे खंयचेय पदार्थ स्वीकार करतना म्हणून ह्या दिवसान तदनंतर द्विदल धान्य व्रत द्विदल धान्य खंयचींची तरी दाळी हाचे कसल्याची वापर करचे ना आनी हांगा काही दिवस जमीन हे मुणान तुला खावचे म्हळ्यार जावची कंदमुलं गड्डे गणसुगळून पूर्ण वर्ज्य ಮಾಡಬೇಕು म्हणून आनी काही दिवस मीठ मिरसांग सुद्दां वापरनाशिची मिऱ्या गण घालून अशें कितें दाळी तशें करून घेवन म्हळ्यार कितें म्हण हांव सांगता म्हळ्यार पंढरापूर आमी तरी एक 3 महिने हांव स्वाम्या सांगाती आशिल्लो एक 8 दिवस हांव तेंच खाता म्हण घेवन तांचे रांदपे सांगून म्हाका थोडें तेंच स्वाम्यान गेल्लें म्हाका म्हण सांगून हांव एक 4 दीस खाल्यार कडेरी माळेर चडचें जायना तुका दिवचें जायना तशें न्हू म्हणून आहारांत तो तशी म्हळ्यार तितले संयम आसता आमच्यान जायनात आमी जिब्बे रुची दवरून घेतले आमी ही जिब्बे रुची तुदिमात उरता वयर मदीं उरना धुंगळार भितर वता हांव त्या करूनची ती 8 दीस काळ्या जाल्यार मागीर जालें ना म्हळ्यार माळेर चडचें तुका दिवचें बेगीन आशिल्लें जायच ना पूण हांव तें बंद करून कडेरी वैदिकाला ग्रुपां बसून जेवण करचें सुरू केलें बारीक कश्ट हें प्रॅक्टिकली हांव पळोवन हांव सांगचें संयम म्हळ्यार तितले संयम दवरका पडटा हो चातुर्मासाच्या सदनची आपले स्वाध्याय चातुर्मासांत आपले स्वाध्याय म्हणून घनग्रंथ अभ्यास करका उरता ओम नमो नारायण म्हणील जपू नारायण नामस्मरण करत उरका अशी भारी संयमान हो रीती रिवाज सांबाळून हो व्रत आचरण करचे उरता जिवेलिरबेकू हरिनामव म्हणून पुरंदरदासान सांगेन मुंके मनांत देवान नामस्मरण घोळायत उरका अशी हे चातुर्मासाची एक पद्दती आसा व्यासनकरे प्रबंधाचार्य म्हणून तुमकां आयकल्या फाव आसा हाणें हे चातुर्मास म्हणील एक पुस्तक आमी तर बरयलें हो चातुर्मास व्रत बरी संन्यासी यती स्वाम्यांनी मात्र कोरका म्हणून अशें कसो नियम ना मूंज जाल्ली सर्व सदग्रस्तांनी सुद्दां हो व्रत करीत वैष्णव दीक्ष कोण घेतल्या तांणी हो व्रताचरण श्रद्धेन ಮಾಡಬಹುದು म्हणून ताणें बरयलें इतर इल्ली कठीण व्रत करच्याक हे 2 महिने नेम नियमान आचरण करच्याक घरांत अडचण आसल्यार असाध्य जाल्यार ते ग्रस्त मंडळीनं ना चेडवांनी आनी कितें करीत म्हळ्यार सदनची एक भुक्ती एकच जेवण दनपाराचें एक जेवण रात्री करचें ना एकच जेवण दनपाराचें मात करचें आनी तंबाखू इन्नितिरा कसलीय चट दुश्चट आसल्यार ते पुरा वर्जी करून कांदो लसूण सुद्दां खायनाशी सदन सकाळी स्नान संध्यावंदना जप नित्याय करून ओम नमो नारायण म्हणून जप स्वाम्याल्या कडच्यान घेवन तो जप करीत ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हण बी जप करीत अशी ताणें प्रबंधाचार्य व्यासनकरे प्रबंधाचार्यान हाणें चंद करून बरयलें हे जप करतना देवान योग निद्रेंत आशिल्ले तेन्ना केलेली हे सर्व सेवेक अनंत अधिक पुण्य मेळटा म्हणून तो सांगता अति प्रियतमः
कालाष्ट चातुर्मास विधोन मम स्नानम व्रतम जपो होमस्थानंत गुणम सहस्रम श्रहम म्हणून वरापुराणा भितर सांगलें. म्हळ्यार चातुर्मास म्हणील हो काल जो आसा श्रीमन्नारायणाक अत्यंत प्रिय जावन आसा. ह्या वेळार केली सर्व तीर्थस्नान व्रतू जेवपू होमू हें सगळं अनंत फल दिता अशी वरापुराणा भितर सांगिल्लें आसा. ह्या वेळार आमी देवान पित्यर्थ सहस्र नमस्कार घालीत, सहस्र तुळशी अर्चन करीत, सहस्र प्रदक्षिणा संकल्प करून घालीत, सहस्र वाती आरत्यो देवा दाखोवीत, इत्यादी इत्यादी सेव देवाक प्रित्यर्थ आशिल्ले हे सेव सर्व आमी स्वाम्यार मार्गदर्शनांत कोरीत. हाजें ना मनुष्यान करची कसलेची केल्ली सर्व अपराध देव क्षम करता म्हणून सांगलें. प्रस्तुते जगन्नाथे अच्युते गुरुध्वजे मृतक्रियां चरेदस्त्या तस्य व्रतफलं शृणु अश्वमेध सहस्रस्तु मत्फलं प्राप्तु या नरः चातुर्मास व्रत क्षीरसम समपा वापोपमी यात हा म्हणून गरुडध्वजे म्हळ्यार देव अच्युत भगवान नारायण ताणें श्रीमन्नारायण योग निद्रेंत आसतना ताका अतिप्रिय जावन आशिल्लो हो चातुर्मास व्रत नियमान कोण आचरण करत की ताका सहस्र अश्वमेध याग केली तितलें पुण्य आसा ताका प्राप्त जाता अशें म्हणून पद्मपुराणा भितर सांगिल्लें आसा. आमी परमपूज्य स्वामी महाराज वर्षांतूल 10 म्हयने भक्तजनांनी शिष्यवृंदांनी श्रद्धेन आपयल गांवांत वचून शिखर कलश प्रतिष्ठकी नूतन देवविग्रह प्रतिष्ठकी नांदल्यार होम हवन याग अभिषेकादी कार्यक्रमांत सक्रिय जावन भाग घेवन अनेक कडेन नूतन वास्तू शिलान्यास नूतन वास्तू उक्तावण सार्वजनीक मुंज्यो इत्यादी कार्यक्रमांत भाग घेवन जनांक पूर्ण मार्गदर्शन दिवन अनुग्रह करतात. भक्तजनाल्या मनांत खुशी जावत तशी फूल घालतील म्हणके सर्व धार्मिक कार्यक्रम अभिषेक महापूजा यज्ञ पूर्णाहुती इत्यादी स्वाम्याल देवापूजा इत्यादी समयाचेर जावन बुरी भोजन सुद्धा समयाचेर जावन प्रारंभ जावन समयाचेर पुर्त जावत तशी तांणी शिस्त घालून दितात. मुक्ताय करतना म्हळ्यार शिक्त शिष्य घालून दिल्लो आसा. शिस्तू संस्कारू समय प्रज्ञा स्वामी महाराजान आमकां शिकयल्या. सर्व शिष्यवृंदा मनांत गोकर्ण परतकाळी म्हणटा स्वाम्यांनी समय लागी समय क्लप्तता शिस्तू सर्वान शिकतश आसा अशें म्हणून सर्वाल उद्गारो तोंडा भितर आसा. अशी 10 म्हयने धर्मप्रचार प्रवचन करत सर्व भक्तवृंदांक मार्गदर्शन दीत संचार क्रमा भितर उरताचे. जाल्यार हे 2 म्हयने ठरयले तशी एक गांवांत एक जाग्यार देवस्थान की आपले सोमठ की पवित्र क्षेत्र की निवडून थंय चातुर्मास व्रत करचो एक पद्दती आयिल्ली आसा. हे चातुर्मास व्रताक स्वाम्यान आचरण करतना आमगेले शिष्यवृंदाल कसले कर्तव्य स्वामी तें परत सांगिल्लें म्हणके त्या नमुन्याचें क्षीर व्रत की दधी व्रत की द्विदल दान व्रत की पुरा व्रत पुरा सांबाळ घेवन अगदी नियमान परत तांणी हो व्रत करताच. कोणा खातीर पयलींची प्रार्थना केल्ली उरता. हो व्रत धरत आसा आमी ह्या व्रतात सर्व पुण्य आमगेल्या समाजाच्या सर्व जनांच्या रिची हो सिंपट दिसलो उरता. आनी त्या वेल्यान तुमी आतां पळया 25 वर्सां मागशीचे रजत संवत्सराचे रजत चातुर्मासा वेळाचे इन्विटेशन आनी आतां इन्विटेशनाचे जर कंपेर केल्यार आमगे लोकल स्टेटस आमगे लोकल परिस्थिती आमगे लोकल एक घनस्थिती कितली फरक जावन वाडिल्ली आसा. हाका कारण स्वाम्यान करची तपश्चर्याचें प्रतिफल जो आसा आमगेल्या समाजाचेर तांणी सिंपडण केल्लें आसा. त्याशी हो आमगेलें कर्तव्य कसं न्हय स्वाम्यान चातुर्मासा बशिल्ले तेन्ना आमगेले शिष्यवृंदान कसलें कर्तव्य हें आमकां म्हालगड्यान सांगिल्लें आसा. स्वामी खंय चातुर्मासा बसले की थंय आमी मुद्दाम 1 पंत की 2 पंत वच तांकां भिक्षा पादीपुजाची सेवा कर. तांणी दिलेली 2 मंत्रशदां तांणी 2 दिताच. ती मंत्रशदां हाणेन घरांत पाळण्यांत वस्त्रांत कपाटांत गल्ल्यांत देवाकुडांत अशें पुरो दवरतात. ताजेर आमकां वस्त्राक अन्नाक कसलेची उणींपण येना अशें आमी म्हालगड्यान आमकां सांगचें आशिल्लें. स्वामी महाराजान रायसपत्र वर्सा 1 पंत येता. तर रायसपत्र आयिल्लें तेन्ना आमगेले म्हालगडे तें पत्र संध्याकाळी वेळाचेर देवा कुडा भितर एक माणयेचेर दवरन ताकी तुपाक दिव दवरन ताकी दूद साकर निवेद करून तें पत्र सर्व लोक चेडवांक बसकारान ताकी उदबत्ती आर्त दाखोवन तें पत्र वाचूचें एक पद्दत आशिल्ली. आनी दुसरे दिवस तें पत्र आयले नंतर स्वाम्यांक गुरुकाणीक म्हणून 101 रुपये स्वामी खंय उरताचे की थंय पेटोवन दिवचे. जाल्यार आतां तांकां देवान इतलो अनुकूल केल्या स्वामी खंय आसाची तांकां 15 दिसा एक पसून जर आमी स्वता भेट घेना जाल्यार आमकां कसंकी चुकील म्हणून. आनी आमगेले जिवन आमी तरी आमकां तें कसंकी म्हणटा पळय म्हळ्यार नल्प धनशें स्वाम्या मेळ्ळो ना 15 दीस जाले म्हयनो जालो अशें. जाल्यार पयलीं जन आमी तरी
तांणी वर्सा एक पण पुणे स्वामी म्हणल्यार हिची तांगेले खरें सांगता जाल्यार तांगेले आशिल्ली भक्ती आनी तांगेले आशिल्ली ती श्रद्धा आमगेल्या किना कितलीकी जास्त आशिल्ली म्हणून आमी आतां आमच्या म्हालगड्यान चलिल्ली जो पावल्यार चल्ल्यार आमी हाजी कित्याक तांणी केल्लें पुण्य बलाना आज आमगेलें हें स्टेटस आज आमी आज स्वामी म्हणल्यार प्रिती तांगेले तांणी आमगेल्या म्हालगड्यान केलें पुण्यान मक्का स्वाम्या सांगात पंढरपूर चातुर्मास की अयोध्या चातुर्मास की 2-2, 3-3 म्हयने स्वाम्या सांगात रावचे एक लाभ मेळ्ळो हांव तुमकां सांगता जाल्यार प्रथम प्रसाद स्वाम्यान म्हाका दिवचे आशिल्ले की कसंकीची सदन पाद्य पूज की स्वाम्याले हे करचे एक लाभ मेळटा जाल्यार आमगेल्या म्हालगड्यान तितलेंय पुण्य केलें म्हालगड्यान घालून दिलें वाट दी आमकां म्हण हांव आत्तां चेडू हांव सांगता आसा आमगेल्या म्हालगड्यान सगळ्यात गोत आशिल्लो विशय हो हांगा आशिल्ल्यांक आत्तां चरक्यांक हांव सांगता आसा आमगेल्या म्हालगडे कशें चोलन आयलेच गुरुमठाक तशें आमगेलो कुलगुरू आमगेलो कुलदेव आमचो सगळो तो परिपाट म्हालगड्यान केलेलो आमी चोल नेवका अशी आमगेलो आत्तां चरक्यांक हांव एक हें सांगिल्लें एक विशय सो हो चातुर्मासो स्वाम्यान हांगा स्विकारलो मंगळूर गांवां भितर जो हो चातुर्मास स्विकारलो आमकां सगळें लागीं जालें आमकां सगळ्यात आज हांगा एक कमी म्हळ्यार एक 50 गांवांत लोक आयला 50 गांवांत लोक भटकळ तूं दिदोर गेलो होनावर कुमटा अंकोला तुदी पर्यंत थंयच्यान लोक आयला हुबळी धकून आयलीची कसं लायक एक स्वाम्यान चातुर्मासा बशिल्ले तेन्ना तांगेले तेजी पुंज आमी तोंड पळोवका तांगेले एक आशिर्वाद घेवका अशे दृश्टीन थंयच्यान आयिल्ले आसाची हांगा केंद्र बिंदू आमगेले स्वामीजीची तांगेले सगळट हांवें म्हणटा तांगेले सगळो चातुर्मास भारी सांग रितीर चंद रितीर चलो अशी आमी देवाला एक प्रार्थना दवरता ह्या स्वाम्यान हो चातुर्मास स्विकार केल्ले बद्दल स्वाम्यांक आमी सर्व लोक मेळ घेवन पण मंगळूर पेंटेचे आनी आयिल्ले सर्व भक्त मेळून स्वाम्यांक कृतज्ञता समर्पण करत हो चातुर्मास सांग रितीन चलो म्हणून देवाला मागत मेळ 2 उतरां राबयता ಧನ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮಮಾನೋ तुम्ही चंद्रतीरे तुमगेला अनुभव आणि स्वाम्याला महिमा आणि स्वाम्याला एक तांगेले एक तपस्वी आणि तांगेले एक तपस्या कशी त्यांनी केलं 50 वर्ष तांगेले कसं कसं त्यांनी तपस्या तेजा आणि त्यांनी समाजा खातीर समाजमुखी कार्यक्रम केला म्हणून तुम्ही सांगेला असं तुमका धन्यवाद करताची आम्ही वा मंगळूर चातुर्मास मेळ केल्यारे आम्ही एक साना एक पद केलेलें आसा त्या एका पदाक सानाचे एक वर्डार आमी त्या गुरू आम्ही परमपूज्य गुरू चरणारा दवरून आमकां चातुर्मास मेळ का म्हूण सांगेल्या ते सानाचे करुणेसो रंगा करुणेसो ಗುರುವರಿಯ ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸೋ म्हणून आम्ही प्रत्येकल्यान गुरुवर्यान मंगळार ताका सानाचेक 2 घंट्याचे मोक्का माशिल्ले त्या मोक्का मात आमी तें दवरलेलें आसा तेवूय गुरुवर्यान संतोषान स्वीकार करून आज आमकां हो चातुर्मास मेळ्ळा म्हणून हांव ಸಂತೋಷಾರ ಸಂಗವೈದ್ಯ ಪೋತಾ ಕೆಸರ ಮಳರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಗುರುವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಫಲತೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ म्हणून आम्ही एक नम्मिके रसाची तशींची स्वामी विवेकानंदान अनेक संगे मगूड घातता द फादर अँड मदर गिव द बॉडी आना मान जन्म दिवचे द फादर अँड मदर गिव द बॉडी बट द गुरु गिव्स मी रीबर्थ इन द सोल म्हणून and that is how it is already said by one more great saint in Hindi. It goes as अगर ज़िंदगी में नाम चाहते हो, अगर ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अगर ज़िंदगी में नाम चाहते हो, अगर ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अगर ज़िंदगी में अच्छा स्वास्थ्य और श्रद्धा चाहते हो, अगर ज़िंदगी में सुख और शांति चाहते हो, तो गुरु के चरणों में शीश झुकाओ. तो गुरु के चरण में शीश झुकाओ क्योंकि गुरु की भक्ति में ही शक्ती है म्हणून तशी गुरु भक्ती केल्या मात्र आमकां प्रति एक कार्यांतू आमकां सफलता मेळटा म्हणून सांगताची आज आमगेलो टू आमगेल्या सेंट्रल कमिटी सेक्रेटरी जावन आशिल्लो आमकां प्रत्येकाला मोठाक मस्तक साधारण पुऱ्या कार्यक्रमाक ताणें एम्स काम करता आसाची उत्तम वाग्मी मठ परंपरे विशयान दोन उलोवका म्हणून श्री अनिल पै फ्रॉम मडगांव. हांव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. तशेंच हांगा व्यंकटरमण देवस्थानाक नमस्कार करता. स्वामी महाराजांच्या चरणकमलाक वंदन करता आनी हजारांनी मोठ्या संख्येन हजारांनी लोक मोठ्या संख्येन हांगा जे भक्तगण हांगा उपस्थित जाल्यात तांकां लागून हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. आयचो दीस हो खूब मोठो मंगळूरच्या इतिहासांतलो व्हडलो दीस. आज अलाहाबादची प्रयाग त्रिवेणी संगम हांगा देंवला. ह्या मंगळूरच्या शारांत आज प्रयागाचो त्रिवेणी संगम जाला आनी हो त्रिवेणी संगम आमचे विद्यमान स्वामीचे
वयाची आज 71 वर्स 71 इयर्स वो संन्यास दिक्षेचो उपरांत वो 50वो वो गोल्डन जुबिली चातुर्मास आनी हाजे पयलीं 1991 हांगा चातुर्मास केल्लो ताका 25 वर्सां जातात हो 25वो हो चातुर्मास. आनी म्हणून म्हाका दिसता की आमी आतां त्रिवेणी संगमाचेर प्रयागाक वचपाची गरज ना, पंचगंगा घाटाचेर वचपाची गरज ना. हांगा 16 सप्टेंबर पासून ह्याच त्रिवेणी संगमाचेर आयले जर जायत तर आमकां सगळे तरेचे पुण्य मेळपाची शक्यता. कित्याक हे पुण्यवान स्वामी ह्या 50 वर्सांत त्यांनी संन्यास दिक्षा घेतली उपरांत आनी पिठाचेर हे साकून ह्या 43 इयर्साक ज्याने जे काम केलां तें काम या 540 वर्साच्या इतिहासांतलो गोल्डन जुबिली कार्य म्हणपाचें गोल्डन इयर म्हणपाचें काम अशें काम कोणेच करूं ना. ह्या मठाची स्थापना नारायण तीर्थ स्वाम्यांनी बद्रीनाथाक 1475 वर्साक केली आनी ह्याच परंपरेंतले हे 60वे स्वामी जे आमचे श्री रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी हांगा पयलीं 1660 हांगा हो मठ बांदलो. आनी ह्या मठा फाटल्यान एक इतिहास आसा. जेन्ना ते गोकर्णाक आशिल्ले तेन्ना गोकर्णाक तांकां एक भास जालो, एक स्वप्न पडलें आनी तांणी ज्यो रामदेव सीता आनी लक्ष्मण आनी मारुतीची मुर्ती घेवन ते गोंयांत गेले आनी गोंयांत वचून तांणी श्री राम सीता आनी आमच्या लक्ष्मणाची मुर्ती पर्तगाळे मठाक स्थापन केली. ताका आज 360 वर्सां सुमार जात आयल्या. ताजे उपरांत त्याच वर्साक ऋषिवनाक रिवण हांगा मारुतीची मठ बांदलो, मारुतीची देवूळ बांदलें, मठ बांदलो. आनी जेन्ना ते गोकर्णाक आयले तेन्ना यती धर्माचें एक हें आसता की संन्यास दिक्षेचें हें आसता की तीर्थयात्रा करपाच्यो. आनी ह्या तीर्थयात्रा करतना ते रामेश्वर पसून ते तीर्थयात्रा करपा खातीर गेल्ले आनी त्या वेळाचेर ही आतांची ट्रान्सपोर्टाची साधनां नात, हांगा ब्रीज नाशिल्ले, पूल नात, न्हंय उपन येवच्यो पडटाल्यो. आनी करता करता ते जेन्ना मंगळुराक पावले तेन्ना एक मोठ्ठें हें घडलें की गोंयांत 1510 पोर्तुगीज येयिल्ले आनी पोर्तुगीजांनी गोंय घेतिल्लें. आनी 1543 to 1560 जवळ जवळ बाटाबाटी आरोप केलो. हिंदूक बाटोवपाचे, क्रिस्तांव करपाचे आनी तांची देवळां मोडपाक आरोप केलो, तांची मठ मोडपाक आरोप केलो. त्या वेळाचेर ज्या गोंयच्यान जे आमचे सारस्वत समाज धर्म आनी संस्कृतीच्या रक्षणा खातीर घरदार सोडून आसा त्या कपड्यांनी ते कर्नाटकाक गेले, केरळाक गेले, महाराष्ट्राक गेले आनी ते थंय वचून रावले. तांणी खूब मोठे हाल सोंसले. ते रस्त्यार रावले, पावसाक रावले, वताक रावले. कांय कडेन थोड्याक रानटी जनावरांनी सारस्वताक खाले. इतली सुद्दां आपत्ती आयली. पूण त्या भिलीना डगमली ना, धर्म आनी संस्कृतीचें रक्षण करपाचें आसा. अशे वेळाचेर 1660 वर्सा रामचंद्र तीर्थ जेन्ना हांगा पावले, मंगळुराक जेन्ना पावले तेन्ना ह्या लोकांक जे पळय हांगा आयिल्ले धर्म आनी संस्कृतीच्या रक्षणा खातीर तेन्ना तांकां कळ्ळें आमचो यतीवरी कोणी तरी आयला, आमी तांकां मेळया. आनी ते लोक मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें अशें अशें आमची आपत्ती आयिल्ली आसा, आमकां रावपाक घर ना, दार ना, आमकां खंय म्हणटा खबर ना. रामचंद्र तीर्थ स्वाम्याक कळवळ आयलो आनी तांणी हांगाच हो 1660 हांगा मठ बांदून ह्या लोकांक आश्रय दिलो. आनी म्हणूनच आज जर हे सगळे जर आमी आज ह्या मंगळूरच्या शाराक हे मोठे मोठे हातूंत उद्योग करून जर मंगळूर जर ताणें आपलें नांव मेळिल्लें आसा, मंगळुरांतले फायनस्ली इकॉनॉमिकली जर वाडयल्लें सारस्वतांनी आपल्या लोकांक समाजाक दिल्लें आसा, मंगळूर शाराक दिल्लें आसा, एज्युकेशन ओपन केल्यात, हॉस्पिटलां ओपन केलीं. जर हें जर आमी केलां तर त्या वेळाचेर आमच्या मठा दिसांनी हो आश्रय दिल्लो म्हणून हो सारस्वत समाज टिकून उरलो, नाल्यार खंयच्या खंय वतलो आशिल्लो. म्हूण आमी सगळ्यांनी पुत्तू मामान सांगलें तशें की दर 15 दिसान तो म्हणटा सदांच याद करची. पूण सदांच हांव म्हणटा सदांच तुमी सकाळ फुडें उठना फळे स्वामी महाराजांची स्मरण करपाची गरज आसा. कित्याक हे स्वामी महाराजाचे जे आमचे मठाधीश सर नाशिल्ले तर आमचेर हे येदो मोठो खूब मोठो प्रसंग हांगा येतलो आशिल्लो. आतां
आम्ही जर पळोवपाक वचत तर ताणें खूब मोठें काम केलां. 18वें यतिवर्य श्रीमद पूर्ण परदे तीर्थ आणि 1840 जवळ जवळ हांगा एक नव्या वास्तूचो शिलान्यास केलो. नवी वास्तू बांदली मुखार रथबिदीक. आणि 1844 हांगा श्री वीर विठ्ठलाची नूतन प्रतिश्ठा केली, देवूळ बांदलें. आणि मागीर एक मोठे गोपुराचेर सुवर्ण कलश बसयलो. आणि हो सुवर्ण कलश म्हाका दिसता कर्नाटकांतलो गोल्डन कलश म्हणटा तो पयलो जर कोणें बसयलो आसत तर तो पूर्ण परदे तीर्थ स्वाम्यान बसयलो असो. एक मोठें त्या वेळाचेर नाशिल्लें. आनी इतलेंच न्हय तर त्या वेळाचेर जें कितें हो इमारत बांदपा खातीर जें सामान जाय आशिल्लें, फातर जाय आशिल्लें, हें आशिल्लें, बांदपाक कारागीर जाय आशिल्ले, गवणी जाय आशिल्ले, तें सगळें गोमंतकांतल्यान हाडिल्लें आनी हो हें बांदिल्लें. ताजे उपरांत ताणें 20व्या यतीवरी श्रीमद इंद्राकांत तीर्थांनी हांगा एक प्रासाद बांदलो आनी मठा समोर हांगा चातुर्मासी केल्यात. आनी इतलेंच न्हय तर ताणें एक मोठ्ठें काम केलां. जें काम म्हणजे अशें की आमचे जे पंथ आसात, आमचे भितर सारस्वत समाजा भितर वेगवेगळे पंथ जे आसात, जे चित्रामूर मठ आसात, कवळे मठ, कैवल म्हळ्यार काशी मठ आसात, ह्या सगळ्यांनी एकठांय जावचें टुगेदर. आनी हें हाजे करपा खातीर ताणें काम केलें. आनी तांकां सक्सेस जर मेळ्ळें जर जायत तर हांगाच मेळिल्लें मंगळूरच्या मठांकच ताणें मेळ्ळें. ही शिस्त तांकां आशिल्ली, काम करपाची जिद्द आशिल्ली. आनी आज जर आमी पळोवपाक वचत 20व्या स्वाम्याचें सगळी कारकीर्द जर पळोवपाक, तांचें जें काम केलें तें कार्य जर पळोवपाक वचत, तांची शिस्त, तांची विद्वत्ता, तांची कार्यतत्परता जर पळोवपाक वचत, हें सगळें जर आमकां पळोवपाक, हे आमचे आतांचे जे स्वामी आसा, विद्याधीराज तीर्थ स्वामी आसात, हे सगळे इंदिराकांत तीर्थाचें सगळें रूप तांकां येयलें आसा. इतली बुद्धी, इतली शिस्त. आनी म्हणूनच आतां 22व्या यतीवरी गुरुवारी श्री द्वारकानाथ तीर्थ स्वामींनी हांगा जिर्णोद्धार केला. 1948, 1949 आनी 1972 अशी 3 खेप हांगा चातुर्मास केल्यात. आनी ताजे उपरांत आमचे आतांचे विद्यमान स्वामी जे आसात तर म्हाका दिसता विद्यमान स्वाम्यांनी 1975 साकून सुद्दां आनी आज मेरेन मंगळूर मठाक जितल्यो भेटी दिल्यात हाजे पयलीं आमच्या 22 स्वाम्यांनी इतल्यो भेटी, इतली संचार ह्या मंगळूर शारांत केल्ल्या नात, कोणेच करूं नात. हें एक मोठें म्हत्वाचें आमी घेवपा सारकें आसा. तांणी हांगा अगरशाल नूतन अगरशाल बांदली, 1981 बांदल्यात. 1991 अग्रशालेचें नूतनीकरण करून हांगा त्याच वर्साक नवग्रह शिला विग्रह प्रतिश्ठान करून चातुर्मासी केलो. आनीक मागीर तांणी पळयलें की हांगा वृद्धाश्रम आसा, वृद्धाश्रम कितें बांदपाची गरज आसा. आज ज्येश्ठ नागरीक जे आसात तांकां मानाची, आदराची वागणूक जाय. कित्याक आज आमी जाणात आज आमचें युग जें आसा सायन्साचें युग जाल्ल्यान आमचे भुरगे एज्युकेशन घेतात, कोण इंजिनियर जातात, डॉक्टर जातात, खंय भायर वतात, विदेशांत वतात, आनी खंय वतात, सगळे वतात. घरा कडेन लक्ष दिवपा खातीर आवय बापाय म्हळ्यार कोण नासतात. आनी ह्या आवय बापायक जर मानान जर जी हें मेळटलें, रिस्पेक्टान जर तांकां जिवन घालोवपाक मेळटलें अंतीम क्षणाक, तर ताजे खातीर आमी कितें तरी करपा जाय. हें स्वामी महाराजाक कळकळ आशिल्ली. आनी ही स्वामी महाराजाची कळकळ आशिल्ली तेन्ना तांणी 2 वृद्धाश्रम बांदले. एक 1970 जवळ जवळ 17 वर्सां पयलीं पनवेलाक एक मोठ्ठें एक गांव आमी वसयलो विद्याधीराज तीर्थ स्वामी महाराजांनी तांच्या हाजे खातीर. आनी त्या पनवेलाक शांतीकुंज नांवाची स्थापन संस्थेची स्थापन करून थंय 3 विधी केल्यो. एक पयलीं देवूळ बांदलें, दुसरी ती वृद्धाश्रम बांदलो सिनियर सिटीजना खातीर, तिसरें एक हायस्कूल बांदलें आनी 4th वन हॉस्पिटल बांदलें. आनी ह्या हॉस्पिटलाक, ह्या स्कुलांत जर आमी पळोवपाक वचत तर सारस्वताची भुरगीं फक्त 2% आनी 98% भुरगीं वतात ती थंयचे सरावंडींग 20 विलेजीस, 20 मुंबयच्या 20 विलेजींतले भुरगे थंय शिकतात. म्हणजे स्वामी महाराजाची पळयात, स्वामी महाराज आपली हें पळयनात, सारस्वता पुरतेंच पळयनात, सारस्वती मदत करतातच. पूण ते म्हणटा की तें देश जर व्हड जावपा जाय, समाज जर व्हड जावपा जाय तर समाजाक रावपी सगळे घटक व्हड जावपा जाय, सगळ्यांक शिक्षण मेळपा जाय, सगळ्यांक आदर्श एज्युकेशन मेळपा जाय. आज सरकार सगळें करता. आज सगळे सरकारान एज्युकेशना खातीर आनी कित्या खातीर सगळे तरेच्यो नवी नवी स्किमी हाडिल्ल्यो आहात. पूण ह्यो स्किमी सरकारान हाडचे पयलीं विद्यमान स्वाम्यान हाडिल्ल्यो. आनी म्हणूनच तांणी 1911 वर्सा हांगा ह्या त्रिशतमान महोत्सव 350 वर्सांचो 3 दिसांचो महोत्सव ह्याच मठाक हांगा जाल्लो, सुंदर तरेन जाल्लो. आनी त्याच वेळाचेर तांणी ज्येश्ठ नागरिकां खातीर म्हणून एक हांगा फावंडेशन घाल्लें. आनी 28 मार्च
2012 वर्सा हांगा 60 रुमाचो जवळ 5 कोटी रुपया खर्चून एक 3 मजली हांगा पूर्ण प्रज्ञ वसती निलय म्हणपा तें बांदिल्लें आसा. आज आमचे हें उबें आसा. पळयात आतां तांची तिश्ट कितले आसता. खरें म्हळ्यार तांकां एका मठा परतून पळोवपाचें ना. 33 मठ आहा, 65 टेंपल आहा उत्तर कर्नाटकाक, गोंयाक, कर्नाटकाक, मुंबय, बद्रीनाथ सगळे कडेन मठ आसात न्ही. हें आसत आनी लोकूय सगळ्या कर्नाटकाकच रावनात. लोक केरळाकय रावतात, लोक गोंयाकय रावतात, लोक मुंबय रावतात, हुबळी रावतात, सगळे कडेन रावतात. पूण तांणी हें सगळें जें कार्य जें केलां तें कार्य गरज आसा थंय थंय काम केल्लें आहा त्या समाजाक वळखुपा खातीर. आनी म्हणूनच हांव म्हणटा की हातूंतली एक मोठी जर हें काम आसत तर ती मोठी हें. आनी म्हणूनच ह्या चातुर्मासा खातीर हांव जें म्हत्व जें म्हणटा की 3 तरेचे हांगा आसात. वयोमानाची 71 वर्सां, चातुर्मासाची संन्यास दिक्षेतली व चातुर्मासाची 50 वर्सां आनी 1991 उपरांत हो जालो चातुर्मास हो 25वा म्हणजे आतां 50 वर्साचो. ह्या इतले तरेचें काम तांणी केल्लें आसा. आतां आनी एक जर म्हत्वाचें लक्ष आमी जर घेत, स्वामी महाराजाचो पंचगंगोळी पंचगंगा ज्या 5 न्हंयाचो जो संगम आसा त्या 5 न्हंयाच्या संगमाचेर गंगोळी गांवाक एका सेनापूर आचार्य घराण्याक 23 ऑगस्ट 1945 तांचो जल्म जाल्लो. आनीक म्हाका दिसता हो एक त्या वेळाचे पंचगंगा घाटाचेर म्हणजे पंचगंगोळी ज्यो पंचतीर्थाचेर ह्या तीर्थाचेर ज्या आचार्य घराण्याचो जो जल्म जातात ते दिसता म्हाका एक कोणी तरी साधू तपस्वी जातात आनी एक अवतारी पुरुष जातात. आनी हे अवतारी पुरुष अशे यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत म्हणटा पळय, ज्या ज्या वेळाचेर ग्लानी येता त्या त्या वेळार ग्लानींतल्यान तांकां सोडोवपा खातीर कोण तरी अवतारी पुरुष जल्मा येता. आनी तशे तरेचे आमचे विद्यमान स्वामी अवतारी पुरुष म्हणजे जल्माक आयिल्ले आसात. आनी म्हणूनच हें काम खूब मोठें काम केल्लें आसतलें. ज्यांनी ताजे उपरांत द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्यांनी तांची सगळी विद्वत्त पळयली, तांची निश्ठ पळयली, तांची भक्ती पळयली, तांची मुखार फ्युचर जे आमच्या मठा खातीर जे भविश्य पळयलें आनी तांकां 26 फेब्रुवारी 1967 वर्सा मुंबय वडाळाक संन्याशी दीक्षा दिली आनी विद्याधिराज तीर्थ नामकरण केलें. ताजे उपरांत 6.5 वर्सां सुमार ताणें खूब मोठें हांगा अध्ययन केलां आनी सगळे तरेचे वेद विद्या व्याकरण हें जें जें कितें पळय जें आमचें जाय तें सगळें ताणें शिकून घेतलां. आनी 1973 वर्सा जेन्ना तांचें निर्माण जालें तेन्ना 5 एप्रिलाक पर्तगाळे मठाक तांचो पट्टाभिशेक जालो, गुरुपिठारोहण जालें. 6 वर्सां म्हणजे व्हडलोसो अनुभव नाशिल्लो. पूण एज्युकेशन आशिल्लें, कित्याक कॉलेजींत ते ग्रॅज्युएशन करताले. जेन्ना कॉलेजींतलें ग्रॅज्युएशन करतात जेन्ना घराक एक सनातन वृत्ती आसता, घरांत एक वेद विद्या चलता, पुराण चलता, तें सगळें चलता, तांचें सगळो बॅकग्रावंड आनी मुखार 100 वर्सांची मुखार पळोवपाची दूरदृश्टी स्वामी महाराजां कडेन आशिल्ली. आनी म्हणूनच ते येद व्हडलें काम हांगा करूंक पावलें. आतां तांणी जर 1973 वर्साक तांणी पट्टाभिशेक हें घेतलें आनी ताजे उपरांत जर आमी पळोवपाक वचत तर तांणी कल्पवास केल्यात, प्रयागाक कल्पवास केल्यात आनी खुबशें मोठें काम केलां. आनी पयलीं जर पंचशताब्दी महोत्सवाच्या उपरांत तांची पयली नदर गेली ती आमच्या वाराणसी मठाचेर. पंचगंगा वेळ जो पुरातन मठ आसा ताची जिर्णोद्धार करपाचें आसा आनी पयलीं थंय वचून ताणें तो जिर्णोद्धाराचें काम हातांत घेतलें. 1978 वर्सा थंय जिर्णोद्धार पूर्ण जाला. थंय चातुर्मासूय केला. आनी ह्याच वाराणसीच्या मठाक जवळ जवळ 13 खेप तांणी 13 यात्रा केल्यात. 13 खेप ते थंय वचून आयल्यात. थंय कार्तिक गंगा स्नान केल्लें आसा. थंय 3 चातुर्मास केल्यात आनी हे सगळे तरेचे चातुर्मास करून ताणें खूब मोठें कार्य थंय केल्लें आसा. आनी एक गजाल करता करता जाली ती अशी की 1976 एक मोठें स्वामी महाराजाच्या हातान काम घडिल्लें आसा. आमी कितें म्हणटात, एक थोडीशी हें सांगता की एकटो खंय मनीस आशिल्लो, ताका देव धर्म कांय लागनाशिल्लो. तो सीख जालो आनी सीख जायना फुडें बरो ना जाल्यार दोतोरागेर गेलो. सगळे तरेचे दोतोर गेले. दोतोर म्हणटा ताका दुयेंस कांय ना. सगळें ब्लडाची चांच जाल्यो आनी खंयच्यो जाल्यो, ह्यो जाल्यो त्यो जाल्यो, हार्ट जालें, सगळें चॅक केलें, कांय ना हाका. तर तो म्हणटा कितें जालां, कांय ना. तर ताका एक कोण तरी मेळ्ळो, साधू संत मेळ्ळो. ताणें सांगलें
तुका दोतोरागेर तूं विकनेसचें आयला, तुका दोतोरागेर वचून हें विकनेस वचपाचें ना. तुका टॉनीक तुज्याच म्हऱ्यांत आसा. हें टॉनीक तूं घे आनी हें टॉनीक जर घेत तर तूं स्ट्रॉंग जातलो, तूं हॅपी जातलो आनी समाधानी जातलो. तर खंयची टॉनीक? तूं गुरू महाराजांक तूं विसरला, तूं कुळदेवाक विसरला. कुळदेव आनी गुरू हे जे आसात ते आमची टॉनिकां. जो निश्ठेन भक्तीन कुलदेवाक आनी गुरूक जो नमस्कार करता, तन मन देवान सेवा करता, ताका आनी कसल्याच दोतोरा म्हऱ्यान वचपाची गरज ना. ताका टॉनीक मेळ्ळें. ताणें त्या प्रमाणे 1 म्हयनो सेगीत केलें आनी 1 म्हयन्याच्या उपरांत ताका इतलो तो चेंज जालो की आपल्या दोतोरी नाका कांय नाका नाका आपण आतां एकदम बरो जाल्लो आसा. अशी तरेची गुरू भक्ती जी आसा ती शिश्यान करपाची आसता. आनी म्हणून हांव एक सांगता कितें, कांयगोळ केरळा सारको एक ल्हानसो गांव आसा. आनी कांयगोळ जो आसा थंय आमचे इंदिराकांत तीर्थ विसावे स्वामी इंदिराकांत तीर्थ स्वामी थंय विठोबाच्या देवळां गेले. विठ्ठल देवूळ आसा. आनी थंय गेल्ले कडेन तांकां कोणा भक्ती नाशिल्ली. कोणा थोड्यांकच भक्ती आसता ते ना, सगळ्या निश्ठ आसता, गुरू मानतात तशें नात. कोणे तरी उठून थंय इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक अपशब्द वापरलो, अपमान केलो. इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक थोडेशें मनाक लागलें, पूण ते उलयले नात. कित्याक यतिवरी जे आसतात ते उलयनात. ते श्राप जे दितात ते बोंबलेच्या देठा कडच्यान जो श्राप दिता तो तुका लागता. आनी जसो श्राप दिना ते आयल परत. मागीर जर पळोवपाक वचत 20वी 6वी इंदिराकांत तीर्थ स्वामी जाले, कमलानाथ तीर्थ स्वामी जाले, तर तांचे कडेन थंय भुरगीं जातात आनी जो चलो भुरगो जाता तो वाचना, तो मरता आनी चली भुरगीं उरता. 50 वर्सांनी 100 वर्सांनी तांणी सगळे तरेचें केलें. मागीर थंय तांगे ते कसलें सुदर्शन चक्र काय कितें तरी तें आसता तें ताणें सांगलें तूं मोठ्या एका यतिवर्याक तुमी अपमान केल्लो आसा, तुमचेर हो शाप आसा, हो तुमी धुवन उडोवपाची गरज आसा. ताणें विचारलें कोणाक? तर श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाधीशाचे हे थोर यतिवर्य तपस्वी ताका तुमी केल्लें आसा. ताजे उपरांत ते द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराजा म्हऱ्यान आयले आनी तांणी तांकां सगळें आयकून घेतलें आनी तांकांय कळवळ आयलो. ते म्हळ्यार आमी येतात थंय. तरी पूण ते प्रकृती अस्ताव्यस्त जालें, खुबशीं कामां आशिल्लीं, अपर्य कारणान ते पावंक शकले नात. आनी ताजे उपरांत 1975 सुमार विद्यमान स्वाम्या म्हऱ्यान आयले आनी ताणें सगळी परिस्थिती सांगली. स्वामी महाराज कितें आहात? शिस्तीन कठोर. शिस्तीशी ते म्हणटात शिस्तीक शिस्त जर आसात तरच आमचो समाज मुखार वतलो. कार्य तत्परता. जें काम आज दिता तें आजच काम करपाक जाय. सांजचे 4 पसून जावपाक जाय, 4च पसून. आनी स्वाम्यांनी सगळे संकल्प ह्या 40 वर्सां जर केलेले आसत तर शिस्तीन केल्ले आसात. म्हणून तांकां शिस्तीचें म्हत्व आसा आनी आमच्या समाजाकय शिस्त आसा. नाल्यार शिस्ती नाशिल्ली. आनी हे जर आज सगळे जर आज हांगा आयल्या जर जायत तर ह्या स्वामी महाराजांची तितली शिस्त आसा, तितली निश्ठ आसा, तितले शिश्य वर्गाचेर प्रेम आसा म्हणून त्या सगळे लोक आयिल्ले आसात. आनी म्हणून हे 1976 कांयगोळ गेले. तांकां थंय आशिर्वाद दिलो. त्या वर्साक चातुर्मास केलो. 4 म्हयने थंय रावले आनी 1976 आनी आज 2016 आज जर परिस्थिती जर पळोवपाक वचत आज सगळे घरांक आनंदी आनंद. सगळे घरांक भुरगीं जातात, उरतात, व्हड जाल्यात, डॉक्टर जाल्यात, इंजिनियर जाल्यात. आनी ते म्हणटात कितें? हो श्राप हो जर धुवन जर कोणें ओडून जर आमकां जर हें केल्लें आसत, प्रभू रामचंद्रान जशें अहिल्योद्धार केल्लो तशे तरेचो कांयगोळ काळाचो जर अहिल्योद्धार जर केल्लो आसत तर ह्या स्वामी महाराजांनी केल्लो आसा. आनी म्हणूनच हांव म्हणटा की गुरूची निश्ठा, गुरूची भक्ती कितली व्हड ही म्हत्वाची आसता. ही 2-3 तरेची कारणां. आनी तशें जर पळोवपाक वचत तर स्वामी महाराजांनी खूब कडेन संकल्प केले. 22 स्वाम्यांनी संकल्प पळय केल्यात. तितलेय संकल्प ताणें केले. 3रे स्वामी आमचे जिवोत्तम तीर्थांनी गंडकीची यात्रा केली. कठीण गंडकी यात्रा ताजे फुडें कोणेच करूं नाशिल्ली. ह्या स्वामी महाराजांनी केल्या. पूण ह्या स्वामी महाराजांनी करप म्हणजे खूब मोठें कठीण काम. कित्याक तांची प्रकृती अस्ताव्यस्त आसा. फाटीचो कोण येना. पूण इतलीं वर्सां ते काम करतात तरी आसतना तो निश्ठेन ते चलून आनी मौन व्रत धरून ते सामके थंय वचून आयले 98 वर्सां. आनी तो गंडकीची यात्रा केली. गंडकीची यात्रेच्या उपरांत तांणी आमचे हांगा आसात आमचे पुत्तूमाम आसात हांगा येल्लापूर हांगा पंढरपुराक चातुर्मास केलो. पयलो चातुर्मास ह्या मठांतलो पंढरपुराक चातुर्मास जालो. आमचे आराध्य स्वामी महाराजांचे प्रभू रामचंद्र
या प्रभू रामचंद्राच्या जन्मभूमीक मनुस्मृतिका अयोध्येक एक चातुर्मास केलो. आणि दुसरो ज्या मोठ्या ग्रामांतल्यान पोर्तुगीजाच्या काळात सगळे ते धर्म आणि संस्कृतीच्या रक्षणा खातीर सगळे लोक गेल्ले, त्या मोठ्या ग्रामाक पहिलो चातुर्मास 2013 वर्सा केलो आणि सगळे जोडिल्ले नातें सगळे एकठांय केले. ह्या चातुर्मासांतल्यान आमकां खूब मोठें काम करपाक मेळटा. ही चातुर्मास म्हणजे कितें, सारस्वत रत्ना तुमी आज पळोवपाक वचत, ह्या सारस्वत जे आसात आमी अल्पकालीन आसात, अल्पमतां आसात. सारस्वतांक आमी जर इलेक्शनात जर रावले जाल्यार आमी पंचायतीचे सरपंच सुद्दां जावचे नात, MLA जावचे नात, MP जावचे नात. पूण सगळे जे सरकार आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंट आसत, स्टेट गव्हर्मेंट आसत, तांकां मात सरकार चलोवपाक बुदवंतकाये खातीर तांकां सारस्वत जाय पडटा. नाजाल्यार ते सरकार मुखार वचना. आतां तुमी पळयात, हे मोदी सरकाराक एप्रूल मेजॉरिटी मेळ्ळी, 300 सुमार सीट मेळ्ळे. मेळ्ळे काय मेळ्ळे ना तांकां? मेळ्ळे. पूण 300 भितर राज्य चलोवपी लोक थोडेच आशिल्ले. आनी म्हणून तांकां सुरेश प्रभू सारक्या व्हरून ती रेल्वे मिनिस्टर करचो पडलो. मनोहर पर्रीकरा सारका गोंयच्या मुख्यमंत्री पदा वेल्यान व्हरून ताका डिफेन्स मिनिस्टर करचो पडलो. कित्याक? बुद्धी ही सारस्वता कडेन आसा. ही आमी गहाण दवरून तुमी मेळची ना, तुमकां ही विकती घेवपाक मेळची ना. तुमी जर वचून जर थंय वचून जर 10 किलो भांगर दिले आनी सारस्वताची बुद्धी दी म्हूण सांगत, तर ती सारस्वताची बुद्धी 10 किलो भांगराक मेळत ना, ताजें वजन ताजे भेट चड आसतलें. ही अतलो न्ही, ताजी भेट करपाक जावचो ना. आनी हें आमकां जर शिकलेलें आसत, हे आमकां बुदवंतकार राखात म्हणून स्वामी महाराज सांगतात. स्वामी महाराजान तर ह्या 50 वर्सांक तर काम केलें आसत, तांणी सगळे समाजा खातीर काम केलां, संस्कृती खातीर काम केलां, सगळे समाजाचे एकठांय संघटना केल्या. आनी इतलेंच न्हय, शैक्षणीक संस्था काडिल्ली आसात. पनवेल सारके हायस्कूल चलयतात, हांगा कुमठा सारके आमचे कामत मामा आसात. आज 25 का 30 वर्सां जालीं थंय पॉलिटेक्नीक चलयतात. आनी त्या वेळाचेर पॉलिटेक्निकाक हांगा मेळनाशिल्ले. गोंयच्यान गोवा कर्नाटकांतून कितलेशेच भुरगीं थंय येताले आनी कर्नाटकांत त्या शिकतात. आज हजारांनी भुरगे इंजिनियर जावन गेले. हें कोणें केलें? विद्यमान स्वामीन केलें. बैंदूर सारक्या आतां आमच्या आर कामत मामा आसात बैंदूर, थंय जे स्कूल जे चलयतात पळय, स्वामी महाराजा आशिर्वाद, स्वामी महाराजाची मदत केल्ली आसा. जवळ जवळ म्हाका दिसता कर्नाटक आनी गोंयांत जर मेळ्ळो आसत 45 स्कुलां स्वामी महाराजाच्या आशिर्वादान चलतात एज्युकेशनांतलीं. तें कोणाक खबर ना. आमी म्हणटात स्वामी महाराज कितें करतात? मठ बांदतात, देवळां बांदतात. कोणा खातीर तिका? जर मठ जर आमकां त्या 16th सेंच्युरीन जर मठ बांद नाशिल्ले तर आज आमचो समाज उरतलो आशिल्लो काय कितें? आमी खंय तरी खंय नाच जातले आशिल्ले, आमी आनी खंय तरी पावतले आशिल्ले, आमी भलत्याच दुसरे खंयच्या तरी कॅथलीक आनी खंयच्या तरी समाजाक पावतले आशिल्ले. ह्या समाजाक राखण करपाचें काम स्वामी महाराजांनी केलां. म्हणून आमी स्वामी महाराजांक विसरपाक जायना. जो स्वामी महाराज विसरतलो तो आमी विसरतले. आमकां कोण वळखूच नात. आमकां वळखतात. आज जर तुमी हांगा जर जमला जर जायत, आमकां वळखतात जर जायत, तर श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचो शिश्य वर्ग म्हणून आमकां वळखतात. आमकां इंडिव्हिज्युअल कोण वळखना. आनी हें फकत आमकां आयडेंटिटी जर कोणें दिल्ली आसत तर विद्यमान स्वाम्यांनी दिल्ली आसा. आमकां पळोवपाची गरज आसा. आनी हांव म्हणटा, ही सारस्वताची रत्न आसात, ती माणक आसात. तुमी सकयल गोल्डन म्हणटा पळयलें सकयल. स्वामी महाराज 1915 वर्साक गेल्ले वर्साक गोल्डन मंडप केल्लो आसा. आनी अशे तरेचे आमची सारकी सगळे देशाक आनी विदेशाक सारस्वत डायमंड आसात. सारस्वत आमची गोल्ड आसात. तरेतरेची रंगाची फुलां आसात. पूण ती फुलां पडल्या देवडेन. ती फुलां जर बरी करत तेजी गार्लंड बरें जाता. तुमी पळयात सगळ्या गार्लंड हांगा लायिल्ले आसा पळय. तरेतरेची फुलां आसात. कितें सुंदर दिसता तें पळयात. पूण ते माळ आसा म्हणून तें दिसतात. आनी म्हणून हांव म्हणटा की 25 शताब्दी वर्साचेर स्वामी महाराजान जर कितें केल्लें आसत, ज्या सगळ्या कर्नाटकाक, महाराष्ट्राक, देशाक, विदेशाक जो आमचो सारस्वत समाजाची फुलां ही डायमंडां जी स्प्रेड जावन पडिल्लीं, तांकां सगळें एकठांय केलें. आनी तांकां सगळें एकठांय करून तांकां सुंदर तांचो गार्लंड केलो, माळ केली एकठांय हाडून. आनी हें गार्लंड करपाक ते मॅग्नेट न्ही, गार्लंड करपा खातीर ताका कितें तरी जाय पडटा, थ्रेड जाय पडटा, थ्रेड, दोरी जाय पडटा. गोल्डन ताका हें जाय पडटा, थ्रेड. आनी हो जो थ्रेड जर कोण आसत, सगळे डायमंडाची माळ जर कोणी आसत, हो थ्रेड जर कोण आसत, हो थ्रेड म्हणजे दोरी ही म्हळ्यार आमचे मठाधीश. हे मठाधीश ही दोरी. आनी म्हणून आज सगळे डायमंड आमी एकठांय जावपाक पावल्यात. आनी आमी एकठांय जावन आमकां तरेतरेचे जे कोण बरें काम करतात तांकां सगळें केलें. स्वामी महाराजांनी सगळे तरेच्यो यात्रा केल्यात. एक आनी दोन न्ही,
अयोध्याचो चातुर्मास केले, गंगा स्नान केले आसात. तशेंच कितलेशेच आमचे शाखा मठ बांदल्यात, कायाकोळम बांदल्यात, बद्रीनाथा बांदला, दांडेली, बेळगांव, मडगांव, हुबळी, पर्वरी, कंडलूर, नाशिक, भद्रावती, मंकी, येल्लापूर, वास्को असे 11 सुमार मठ बांदिल्ले आसात. आमच्या मठाच्या परंपरेंतल्या 22 स्वाम्यांनी 22 मठ बांदले. म्हणजे कोणी 3 बांदल्यात, कोणी 1 बांदला, कोणी बांदलोच ना. पूण 40 वर्सांक आमच्या विद्यमान स्वाम्यांनी आनी 11 मठ बांदले. पळयात तुमी आतां केन्ना मोठें कार्य तें ह्या आधुनीक हातूंत. 11 मठ बांदून आतां आमचे 33 मठाच्यो आमचे कडेन शाखा आसात. जवळ जवळ 100 ते 150 देवळांचो सगळो कारभार स्वामी महाराजांक पळोवच पडटा. स्वामी महाराजांचें कार्य पळोवन 10 वर्सां पयलीं उत्तर कर्नाटकांतलीं 66 टेंपलां ही कर्नाटक गव्हर्मेंटान आनी कोर्टान स्वामी हाजो अधिकार, हाजो रायट ह्या मठा कडेन आसा म्हणून सगळीं देवळां स्वामी महाराजांच्या ताब्यांत दिल्लीं आसा. हें मोठें काम, हें खूब मोठें स्वामी महाराजांनी केलां. आनी म्हणून हांव म्हणटा, हें जर सांगलें जर जाता तें खूब मोठी ही काणी जातली. जवळ जवळ 2 ते 3 हजार पृश्ठांचें हांगा बूक बरोवच पडटलो. कित्याक स्वामी महाराजांचें कार्यच खूब मोठें आसा. स्वामी महाराजांची शिस्त कडक. स्वामी महाराजांक घडयाळ ना. केन्ना पळया तुमी, आजीच्या जवळी घडयाळ कसली आहे चमत्कारिक म्हणटाले तशें. पूण स्वामी महाराज त्या वेळाचेर उठ्ठले, त्या वेळाचेर बसतले, त्या वेळाचेर खंय वचपास ते वतले. 1 मिनीट सकयल वयर जावचो ना. आनी ते म्हणटात सारस्वत समाजाच्या लोकांक ही डिसिप्लीन जाय. जर ही डिसिप्लीन जाली आमी तुमी ठरयलें हें काम हांव फाल्यांच करतलो, ह्याच वर्सा करतलो, तर तें काम जातलें, जिद्दीन काम जातलें. हे स्वामी महाराज जिद्दीची मनीस, स्वामी कार्यतत्पर मनीस, एक तपस्वी, एक विद्वान आनी इतलेंच न्हय बहुभाशीक. 7 ते 8 लँग्वेजी स्वामी महाराजांक येतात. आनी इतलेंच न्हय, खंयचीय मिस्टेक जर जाली जायत तर स्वामी महाराजांचें व्याकरण शुद्धीवर ते पयलीं हें करतात. आनी हांव म्हणून म्हणटा की आज मंगळूरकार मोठे भाग्यवान. 2 ते 2.5 म्हयने अशा पुण्यवान स्वाम्याची सेवा करपाची तुमकां भाग्य मेळपाचें आसा. कित्याक अष्टधाम यात्रा, सगळ्यो सप्त मोक्षपुरी यात्रा, हे सगळे तरेच्यो यात्रा स्वामी महाराजांनी करून पुण्य जोडिल्लें आसा. तें पुण्य कोणा खातीर? स्वामी महाराजां खातीर काय समाजा खातीर? ह्या सगळ्या लोकां खातीर ताणें पुण्य जोडिल्लें आसा. आनी हें जर सगळें जोडिल्लें पुण्य जर आसा तर आमी ह्या 2 म्हयन्याक म्हाका दिसता सगळे मंगळूरान आसत, केरळ आसत, गोवा आसत, सगळ्यांनी स्वामी महाराजांच्या चरण कमला कडेन येवचें आनी चरण कमला कडेन येवन तांचे आशिर्वाद घेवचे. हें म्हत्वाचें. कित्याक आमी येतात, पुजे येतात, पुजा करतात, जेवतात आनी परते वतात. ताचें नासता तें. स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादाक कानांतल्यान काळजा मेरेन आमच्या हार्टा मेरेन वचपाची गरज, हृदया मेरेन वचपाची गरज आसा. तें जेन्ना वता तेन्नाच आमी पवित्र जातात, तेन्नाच आमी बुद्धवंत जातात आनी हुशार जातात. आनी म्हणून ही संदी ह्या मंगळूरकारांक ह्या वर्सा मेळिल्ली आसा. हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. इतलेंच न्हय, आनी स्वामी महाराजांकय खूब मोठें आरोग्य आनी आयुश्य मेळूं, तांचे कडेन सेवा करपाची संदी मेळूं अशें मागता. देव बरें करूं. धन्यवाद अनिल पैमामानो. तुम्ही विस्तारारे परमपूज्य गुरुवारी आले, कसं मोठाचे अभिवृद्धी काम केलें आसता, कसं बरं सगळे समाजाक कसं काम केलें म्हणून तुम्ही आमकां सांगितलं का. तुमकां